देवाचे हजार कोण भोगले ते बाप पूत पळयतात मग त्यांचे ते हजार आसुल्लो नवे जिवीत जाले बदलावण जाली मगाच्या बोबयन पूण उज्यान कितलो उजो लायता ते भांगर प्युअर जाता कितले नितळ करतात तितले प्युअर जाता उज्यान गेल्ल्या भांगरा बरी आमी नितळ जाता केतना तो पवित्र आत्मा आमचेर येत आसतना देवाचे उतर आज परगटला जाल्यार तितलें सलिसें नसोना कारण पवित्र आत्मा सोदून येतल्यांक सगळं मेळटा ते डिझायर सगळं ते आसूंक जाय पवित्र आत्म्याची बास्ती बास कितें तें बोक्साने काकलूत दया आमी सांगचें आसा गेल्यार वोकेशनल फॉर्मेशनाक देव आपयता कोणाक दोन व्यक्तींक कोण एकल्याक देवान वेंचून काडला आनी एकल्याक कोणाक डिझायर आसा पेंतेकोस्ताचे परबीचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवाते सांगाता मेळून आसले सांगाता मेळून आसल्यार वय पेंतेकोस्त दिसा तो खंयचो दीस परबेचो दीस खंयचो दीस परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एका सुवातेर सांगाता मेळ्ळे खंयच्या दिसा पेंतेकोस्त दिसा सांगाता मेळ्ळे सांगाता मेळचे गरजेचें गे सांगाता मेळचे गरजेचें पळय सांगाता मेळटा आसतना विस्मितान जातात बरेपण जाता सांगाता मेळ्ळ्या वेळार जाल्लें गणीत तें त्या खातीर आमी सांगाता कुटुंबान मागोवंक जाय मागोवंक जाता आमच्या कुडा वचून जायती मागता न्ही गे आमचे कुटुंबाचे मागणें जाल्ल्या उपरांत जायती वचून बेड्डावंक मागतात व्हेरी गुड पूण सांगाता मागचे गरजेचें कुटुंबांत सांगाता मागचें ही गरजेंत थोडी म्हणटात आमी कित्याक गरजे वचूंक जाय आयतारचे मिसवाक खंयच्याय कितें वचोंक जाय हांगा आसा सत सांगाता मागोवंक जाय सांगाता मेळून आमी मागोवंक जाय म्हणटा देवाचें उतर सांगाता मेळटा आसतना विस्मितान जातात ह्या पवित्र जाग्यार जायतीं अजपां जातात तुमी ताका विटनेस हांव विटनेस कित्याक जातात मगाच्या बोबयनो जायतो लोक ह्या जाग्याक येता आसतना ती कृपा वाडटा मिराकल सरतात देवाची दया सरता जेजू बळकड मागता आसतना जावची अजपां पळया लोक सोड जाली ते अजपान सरतात एकारेची एनर्जी क्रिएट जाता सांगाता मेळटा आसतना विस्मितान जाता त्या खातीर सांगाता मेळ्ळ्या वेळार कितें जालें एक गणीत घडलें सांगाता मेळटा आसतना ती सांगाता आसली कोण आसली ते कोण आसली कोण आसली पेंतेकोस्त दिसा कोण आसली ऐकना मोरी आसली आनी कोण आसली कितले 11 की 12 जुदास ताच्या त्या वेळार मरोन पावला न्ही कशें बरें जालें कोण नवो आयलो मत्यास जुदासाच्या जाग्याक मत्यास 12 जण चिस्स आसले मोरी आसली तितले मात्र आसले गे आनी के जायतो जोम आसुल्लो लोकांचो जोम आसुल्लो पवित्र मग येता आसतना जायते जोम आसुल्लो लोक एकठांय सरलो त्या खातीर मगाचे भयणो सांगात येवन मागोवंक जाय सांगातपणाची गरज आसा त्या खातीर मागणे जमत जावं एकल्या दोगांची न्ही सकटांची न्ही गे आमी सक्कड वेता कुटुंबाचे मागणे एकल्याचे न्ही सक्टाचे सक्कड सांगात मेळोवंक जाय फिरगेचे सांगात मागोवंक जाय आमी हांगा सांगात आसां सक्कड सांगात आसां आनी सांगाता मागता आसतना पळया मगाचे भयणो त्या खातीर हांगा मागता आसतना जायती कृपा वाडोवन येता त्या खातीर आमी सांगाता मागचें गरजेचें आनी ते सांगाता आसतना घडीत घडलें मुखार तेदवा एकाच सेणे कठीण जड वारें आयल्ले परी मळबातावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेल्या त्या घरांत भरलो कितें आयलें वारें आनी वारें जावन आसा कितें सिंबल पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्याचो संकेत वारें पवित्र आत्म्याचो संकेत वारें देवाची सकत वारें देवाचें अजारपण दाखोवन दिता मात्र न्ही वारें बदलावण हाडूंक शकता ह्या दिसांतय ते वारें म्हणजे पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार हें सक्कड घडलें मगाच्या बोबयनो तांचे ते पवित्र आत्मा देवल्या वेळार हे विशेष रितीचे सकत आयली
देवाचे हजारपण भोगले ते बाप पूत पळयतात मग त्यांचे ते हजार आसुल्लो नवे जिवीत जाले बदलावान जाली मगाच्या बोबयनो पवित्र आत्म्याची सकत वारे म्हळ्यार वय त्या खातीर आमी जनाव देवचे उतर सांगता कसो पळयतात मायलो जड वारे कठीण जड वारे एक्सप्रेशन म्हळ्यार तितलो पावर थंय आसुल्लो सादें वारे येवचें बरी न्ही एक रितीची एक्सप्रेस करूंक जायनातलें बरी कठीण सकत त्या वेळार देवन आयिल्ले त्या पवित्र आत्म्याच्या मुखांतर त्या आपोस्तलांचेर मोरयेचेर आनी लोकांचेर त्या खातीर देवाचें उतर सांगता कितें कठीण जड वारे आयिल्ले बरी मळ भरतावनो एकच तरेचो आवाज तांकां आयलो कठीण त्या खातीर मोगोज बाबीनो वारें म्हणटा आसतना हें वारें न्ही आमी पळयलां पोरवटी वारें येवन जायते लुकसाण जाल्या इशीन जावना जाल्यार हळ्ळेनी जाल्या मुड बी दिता जाल्यार हळ्ळेनी जालां जायत्यो माड्यो करंट पडल्यात पूण हें समजूचें ह्या संवसाराचें पूण पवित्र आत्म्याची सकत ताका घट ना इतलेंच लिमीट ना ती येता आसतना जबरदस्त जावन गुंडायन भरपूर रितीन येता त्या खातीर देवाचें उतर सांगता एकच न्ही कठीण म्हणल्या शब्दान कठीण जड वारें म्हणल्या शब्दान आमकां सांगता मुखार तवळ तांकां दिसलो उज्या सारको जिबो तो विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्यांचेर वचूंक लागलो तोळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिब्यो विंगड जावन तांचे मदल्या हरेकल्यांचेर वचून रावल्यो वय म्हागाचे भयणो उजो म्हळ्यार कितें शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता उजो नितळ करूंक शकता खंय कितें उजो नितळ करूंक शकता हांव चिंता थोड्यान म्हणी भांगर घालां सकता न्ही घालूं ना जाल्यार थोड्यान म्हणी भांगर घालां गे घालां ते भांगर आसा न्ही गे कशें नितळ करतात उजें आमच्या बशेन उलोवचें जाल्यार उज्यान न्ही गे सायंटिफीक वे आसतलें दुसरी रीत पूण उज्यान कितलो उजो लायता तें भांगर प्युअर जाता कितलें नितळ करतात तितलें प्युअर जाता उज्यान गेल्ल्या भांगरा बरी आमी नितळ जाता केन्ना तो पवित्र आत्मा आमचेर येता आसतना उजो नितळ करता वय मगेचे बाबेनो आतां नितळ करूंक जाय जाल्लें कितें आसा वय म्हजें तें असो अहंकार आसा गी आसा म्हजे कडेन आसता थोडे पट्टी म्हणी सेल्फ डिपेंड करचे खातीर म्हणी आसता न्ही गे आसता सकतांचेर आसता आनी हो पवित्र आत्मो सकत येता आसतना हें म्हजें पळोवन अशें ओडपण नितळ करता म्हजें तें अशें पातक हांव सांगलें दोळस पातक अरेकल्यार करता हांव अरेक कडेन म्हणलें बरें पवित्र आत्मो आमचे पातकेचें जिवीत नितळ करता म्हजें तें असो राग कठीण राग आसा थोडी पटी आमी चिंता बऱ्यापणाक म्हणून थोडी पटी राग कठीण आसता तूं राग आयल्यार कंट्रोल करूं येना एक्सप्रेस करता हांव नाना रितीन म्हणल्यार आतां फुटयता हांव केन्ना करता राग अनेक व्यक्ती थंय एक दीस हांव मागणे जमती गेल्लो मागणे जमती वचून मागणे जमत जावन भायर येता आसतना सवय आसा घरां विजीट करची कोण पिड आसता तें लागीं आनी येता आसतना थोडें आपूण व्हरून गेलो वचून भितर वचून भायर येता आसतना एकलो मात्र व्यक्ती भायर उरला आनी सकट भितर मागणे करून भायर येता आसतना तो इंस आसा विचारलें कित्याक येवना आमची मागणें जमत जाल्ली मात कित्याक येवना विचारलें भितर ताका म्हणलो फादर तुमी कितेंय आमचे कडेन विचार हेल्प पूण हें सवाल म्हाका विचारनाका तांच्या घरा कित्याक भितर येवना हांव सक्कड करूंक शकता पूण तांकां भोगसूंक जायना आसा असलें गणितां वय म्हाका बोबिनो कठीण राग जिद्द भोगसूंक जायना त्या पळयतना व्यक्तीक जर तर आमचे तें राग हो आसा जाल्यार पवित्र आत्मा नितळ करूंक शकता मोसोर कितलो मोसोर न्ही गे हांवें एक मुवी पळयली ऑटोमन किंग म्हणून त्या रायाक तेगां बायल्यो आनी ही तेगां बायलां मेळोवन आपणाच्या नांवार जायचे तेगांच्या पैकी आपणाक आपणा कुटुंबाक आपणाच्या भुरग्यांक राय करचे म्हळ्यार कशें म्हणी मेळोवन कोणाक म्हणी नाश करन जीविशी मारन कशें म्हणी वयर येवचे पडचे वयर पडचे
पूर आपू बयान दाखयला त्या मुवींत वय म्हाका मुवीनो मोसोर आमकां वयरूंक सडिना दुस्पट येता सकयल घालता कोणा म्हण सकयल घालता आसता आनी असलो मोसरान हांव भरता जाल्यार पवित्र आत्मो नितळ करूंक आमकां सकता म्हणजे ते अशें बें कान व्हरता फियर बें आसलें म्हणजे हांव कान व्हरता त्या खातीर म्हाका पळोवन एक घडी बरें आमी उबे रावया दोळे धांपया आमचे हात उक्ते दवरया आमचे हात उक्ते दवरया हात दोळे धांपया वयस समय हांव तुजे मुखार उबो आसा आज विशिश्ट रितीन पवित्र आत्म्याचें तेच गोश्ट दिसच्या फेस्ताक आमी आसा तो सुजो पवित्र आत्म्याचे सकत म्हजे ते वाळे म्हजे ते अशें उणें पोवन पत्की जिवीत मोसोर राग जिद्द बारीकपण बे कितें आसा जाल्यार तुज्या सक्तेन नितळ कर पवित्र आत्मो सकत जावन आसा नितळ करचें वयसम्या किंचेय म्हणजे ते अशें उणेंपण पातक ते काणूर नितळ कर पवित्र आत्म्या नितळ कर ह्या जाग्यार तो पटयत आसतना एक बरो व्यक्ती जावं संतोषान समाधान हर एकल्या कडेन बऱ्या रितीन उलोवंक बरें जिवीत जिवंक संबंध बांदून हाडूंक जाय जाल्यार कृपा दी नितळ काळजान पवित्र आत्म्या म्हाका नितळ कर पवित्र आत्म्या आमकां नितळ कर सत्यन भर पवित्र भर आमचें जर तर खंयचें पातक आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो खंयच्या पातकांतून भायर येवंक जायना म्हण जाल्यार तर त्या पातकां सोडास कड्या आत उक्ते दवरया आनी पातकां सोडास कड्या पवित्र आत्म्याक सड्या पवित्र आत्मो नितळ करता पवित्र आत्म्या मात साथ दितें खंयचें पातक मदें दसता जाल्यार त्या पातकांतून भायर येवंक जाय जाल्यार मागीर दया करून बसात हांवें सांगलें ओ उजो ओ पवित्र आत्मो नितळ करता न्ही गे कितें करता नितळ करता आमचें तें अशें बें काण व्हरता त्या खातीर पळया पेद्रू बियान आसलो आनी बियांत आसतना कितें केलें ताणें जेजूक कितें केलें नेगारलें बेयान ताणें नेगारलें खंयच्या कारणा खातीर न्ही बें आसतना आमी सत उलोवंक सुकोन पडटा सारकें गे केन्ना बें आसा सत आसा तें उलोवंक आमी सुकून पडटा बें आमकां सडिना पूण पवित्र आत्मो तें आमकां नितळ करता म्हणजे तें बें कान उलयता आनी सत उलोवंक आदार दिता पेद्रू पेंतेकोस्ता दिसा कितें जालें सॉरी माईक कसो वॉल्यूम उणें करीत जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याचे सकत देवले वेळार तो बें आसलें सकड पयस गेलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दुसरें जावन आसा उजवाड उजवाड दिता कितें तें उजवाड दिता हांवें सांगलें सिसाचें जिवीत उजवाडान भरलें पळया तो पवित्र आत्मा दिवंत आसतना सिसांचेर तो उजवाड देवलो आनी तो उजवाड कितें जालो हेरांक तांणी दिलो तो उजवाड हेरांक दिलो उजवाड तांचे तें मातृरण हेरांक दिता शिसांचो तो अनुभव कितें जालो न्ही गे पळयतात मातसो तांचे ते मात्र रोना तितलो आसलो गी तो बरो उमतलो गी तो हेरांक तांणी वांटून दिलो आज कैमसर पावला तो उजवाड तो उजो कैमसर पावला हांगा मुसर पावला खंय हांगासर तुमी बसल्यात न्ही आमी रुजवात मोगाच्या बाबयनो त्या दीस पळयतात मातसो अनुभव तांकां जाल्लो पेद्रूक जाल्लो तो हेरांक तांणी वांटून दिलो पळयतात उजवाड तो वरांक मेळटा मात्र न्ही तो वाडून वेता पळयलां तुमी इश्टारा दीस एक वात आसता न्ही गे ती वात पेटयल्या उपरांत आमी आनीकल्या वांटा वय गे आनीकल्या वांटा तो उजवाड वाडत येता तुमी पेटयल्या उपरांत तुमची वात पाळवून ओगत रावतात गे करतात गे तशें लागून जाता परतून काळो घेता पूण वांटल्या उपरांत आमची वात पेट्टा आनीकल्याची वात पेट्टा ती त्या दीस इस्टर कॅन्डल तावन वाटिल्ली ती उजवाड आमी वाडयता त्या खातीर म्हाका भयणो कितें तांणी उजवाड अनुभव केला तो उजवाड तांणी वांटून घेतला आनी ताजो रुजवात जावन आमी आज हांगासर आसा आनी उजवाड कोणाचेर चोकटांचेर दुबळो ना ग्रेस्त ना धर्म ना कात भेद ना शिकपी ना इंटेलेक्च्युअल वा ताका मात्र गी इंटेलेक्च्युअल वाचतलो बूक
बुका वरवीं दितलो पूण पवित्र आत्म्याचे सकत सक्टांचेर घरा गाद्यांत काम करतल्याचेरी बँकांत काम करतले सक्टांचेरी तो पवित्र आत्मो येता मोगाच्या बोबेनो तो उजवाड तो उजो सक्टांचेर पूण कितें जाला थोडे पटी आमचे जिवीत थंड लोंकटा बरी जाला लोंकोड उज्यांत गेल्यार कशें दिसता थंबडे थंबडे आपुडी आमी बघता न्ही गे आपूण नाकात आपुडी आमी बघता कित्याक तितलें बरें जाता तो उजवाड न्ही गे तें आपुडतना ऊन लागता पूण बरें चलता म्हाका पळोवन पूण थोडे पटी आमचे लोंकड जिवीत लोंकटा बरी जाला थंड आसले लोंकटा बरी कशें आमचे मागणे जिवीत शेळेपण आसता जावं पुरो म्हजे बावरतेचे जिवीत लोंकडा बरी जाला थंड लोंकटा बरी जाला कुटुंबाचे जिवीत जावं हेरांचे संबंध जावं सकट निवून गेला त्या खातीर जो लोंकोड उज्या घालतात तशें आमचे जिवीत पवित्र आत्मा भरल्या वेळार सक्तेन भरल्या वेळार ते बरें चलता कृपेन भरता बदलून येता एक रितीची विकास बदलावान ट्रान्सफॉर्मेशन जाता त्या खातीर मोगाच्या बोबेनो पवित्र आत्म्यान बरोवंक जाय देवाचें उतर सांगता तशें ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचसक्ते प्रमाणे परकी भाशेन ते उलोवंक लागले खंयच्या भाशेन ते उलोवंक लागले परकी भाशेन ते उलोवंक लागले पूण कशें घडलें पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार मोगाच्यो बोबयनो जेजून कितें सांगलें जुवो सद्या 14 वाक्य 20 आनी 6 अशें सांगता पूण म्हजे नावी बापान तुमकां एक मजतर पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो म्हणजे हांव गेल्ल्या उपरांत तुमकां एक मजतदार पवित्र आत्मा दितलो आनी ते सकट शिकयतलो आनी जेजून कितें सांगलें तें आज संपूर्ण जालें जेजून सांगली उतरां पेंतेकोस्ता दिसा संपूर्ण जालीं ती सांगली उतरां संपूर्ण जालीं आनी ह्यो पवित्र येवचे मुखांतर कितें जालें पवित्र आत्मा येवचे मुखांतर टच्ड बाय द होली स्पिरीट आपुडलें तांकां एक स्पर्श जालो हांवें सांगलें देवाचें उतर आज परगटलां जाल्यार तितलें सलिसें नसोना कारण पवित्र आत्मो इतलो बरान तांचे ते देवलोगी तांचे जिवीत दिवंक ते फाटी सरोना कशें मारतीर एका रितीन अनेक रितीन कॉम्पिटिशन असलें बरी आपोस्तलांचें सिसांचें मरण जालां भिरांकूळ जावं मारतीरपण तांचे मातणी पयल्या क्रिस्तांवांचे सकट क्रिस्त परजेचें हर एक कडेन आमी पळयता मगाचे बोबेनो आमच्या भारतांत जाल्यार जायते सांत मारतीर जावन मेल्यात ती मेळिल्ली त्या दीस सकत आसा न्ही गे पावर आसा न्ही गे रुजवात जावं साक्ष जावंक जालें त्या कितें कारण टच्ड बाय द होली स्पिरीट पवित्र आत्म्यान तांकां आपुडलें मगाचे बोबेनो त्या आत्म्यान तांकां दिल्लें वाचशक्ती प्रमाणे म्हणजे वाचशक्ती म्हळ्यार कितें एका रितीची ती सकत मनशाच्या ग्रास करूंक जायना ह्या संगतींनी आमी कितें पळयता आमकां समजता पूण समजूंक जायना ती सकत पवित्र आत्म्यांत मात्र येवंक साद्या न्ही पवित्र आत्म्यान ती वाचशक्ती दिली आनी ताच्या प्रमाणे म्हणजे एका रितीची जानवाई ताच्या प्रमाणे तांणी देवाचें उतर परगट केलें पेद्रू भागी जावन आसलो सीस भागी जावन आसले सामान्य मनीस ते कितेंच तांकां शिकोवप नासलें पळया मस्ती पागीत हांव देवाचें उतर प्रकट केलें कारण वाचशक्ती ती सकत पवित्र आत्म्यान तांकां सकत दिली मगाच्या बोबेनो मुखार देवाचें उतर अशें सांगता संवसारांतल्या हरेक गांवचे भक्तिवंत देव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले थंय आसले कित्याक सोर भक्ती लोक थंय आसलो कितें जावं पुरो पळया ह्या पेंतेकोस्ता दिसा मोरी सीस आनी उरलो लोक पूण सकट जुदेव त्या जाग्यार जेरुसलेमांत आसलो कारण कितें जावं पुरो म्हाका बोबयनो जुदेवांची 3 फेस्तांत प्रमुख फेस्तां आसात 3 फेस्तां आनी जैतो लोक 3 पटी ह्या जेरुसलेमाक येतालो आनी हो लोक खंय न्हू दुसऱ्या गांवांत न्हू लोक थंय आसलो खंयचे फेस्ताचेर करचे खातीर शावत म्हणलें फेस्त तें हाडिल्लें तांचे पयलें फ्रूट तें ऑफरींग करचें ताचे सांगता मैजेक देवान मैजेक नियम दिल्लें तें फेस्त तें आचार करचे खातीर नाना कडेन लोक थंय आयिल्लो
आणि हो वेळ देव वापरता पळया त्या खातीर मगचे भयणो डिवायन टायमिंग इज परफेक्ट म्हणटात. डिवायन टायमिंग इज परफेक्ट. देव असलो वेळ वापरता कित्याक ताजें काम करचे खातीर. भक्तिवंत असो जुदेव असो जायतो लो आसलो थंय तो कितें आयिल्लो जेरुसलेमा फेस्त म्हळ्यार कितें आयिल्लो फेस्ताक म्हूण आयिल्लो. आनी देवाची उतर सांगता तो एक भक्तीक लोक म्हळ्यार भाग्यवंत लोक हे फेस्ताचेर करूंक आयलो म्हणजे एका रितीचे सर्च करचे खातीर आयलो सोदनेक आयलो देवाच्या सोदनेक आयलो लोक तो भाग्यवंत लोक भाग्यवंत जुदेव. सोदूंक जाय कोणाक देवाक बाप पूत पवित्र आत्मा आमी सोदूंक जाय. सोदल्यार मात्र मेळटा न्ही गे. एक दीस एक फन्नी मुमेंट तें एक जाल्लें घडीत. एक दीस एक याजाक गेस्ट आयिल्ल्याक त्या गेस्टांक बरें जेवण वाडच्या खातीर पूर हाडलें. एक मिरसांग दोन्ने मेनस म्हणटा न्ही गे ती मेळोना. ती पर्टिक्युलर कलरची येल्लो हळडुवें तें सोदून हाडच्या गेलो मेळोना. सोदून रिक्षा काडून गेलो. जायतो वेळ करसिलो ताजे उपरांत क्रे मेळ्ळी आनी हाडून आयलो पाटी मोगाचे बोबेनो. एक पळोवंक गेल्यार मनशा रितीन पळोवचें जाल्यार तितलो वेळ करसून तितले पयशे करसून एक मिरसांगान पिशेंपण म्हणत न्ही गे. पूण त्या व्यक्तीक त्या सैऱ्यांत आसली ती उर्बा तांचे खातीर एक मिरसांग ते सोदून गेलो. वय म्हाका भयणो आमची ह्या मनशा रुपान आमकां एक रितीन एक पिशेंपण पळयता. तुमी हांगा आयल्यात आनी लोक कितें चिंतूंक पुरो. आयच्या वाचपान तशेंच आसा. थोडो लोक 20 मिनट पावलो तर आनी लोक हे पिवोन आमा लागला चिंतूंक पुरो. तुमी तशें आयल्यात म्हण ना तुमकां पिशेंपण न्ही हांगा येवंक. तुमकां कळ्ळें घरा फ्री आसात म्हणून न्ही तुमी एक उद्देशान सोदून आयल्यात मोगाचे भयणो. सोदून येतल्यांक सगळें मेळटा. तें डिझायर सगळ्यांनी आसूंक जाय. आनी हो लोक थंय सोदून आयिल्लो आनी सोदून आयिल्ल्या लोकांक कितें जाता मुखारीक आमी तें पळयता मोगाचे भयणो. आनी सोदून आयिल्ल्या लोकांक कितें मेळटा आमी तें पळयता. देवाची उतर अशें सांगता मुखार हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जाल्लो आनी तांणी उलयल्ल्या हरेकल्यांक आपआपल्या भाशेन आयकतालें देखून लोक सक्कड तडक जाल्लो. वय म्हाका भयण हांवें सांगलें दुसरो लोक जुदे वायिल्लो आतां कितें आयकता हो आवाज आयकून लोकांचो एक जमो तेंय जमो जाल्लो. वय म्हाका भयणो कित्याक जमो जाल्लो तांचे भाशेन तांकां आयकताले. आयिल्लो लोक खंयचे रोमांतावन अरबियांतावन ते जुदेव मात्र पूण तांची भास दुसरी आसली. दुसरे भाशेचो लोक आयिल्लो थंय पूण तांकां आयकली एकच भास आनी कोणाक विजबीन जायना. चिंत्या तुमी परगांवांत आसात एक अरब कंट्रींत आसात. जर तो तुळू उलोवचो व्यक्ती आसा जाल्यार आमी कितें करता पयलीं असो दोवता तुजें नांव कितें केन्सो तुळी भाशेन उलयता. चिंत्या इस्रायल तसल्या गांवांत आमची कोंकणी उलोवचो लोक आसा जाल्यार आमी कितें करता वगत रावता की एक सांग स्टार्ट करून आमची फेस्तां कार्यक्रम कित्याक आमचो लोक एकच भास उलयता खुशी जाता. एक दीस हांव ट्रेनार ट्रॅव्हल करता आसतना एकलो मल्याळी यूथ आयलो. तांणी विचारलें तूं खंय न्हू नांव कितें खंयचो गांव ताजे उपरांत मळ्याळम येता विचारलें. तुमकां कळीत आसा युजली ते करता तशें मळ्याळम येता विचारलें म्हाका गुत्तू ना म्हळें. तो बेजारान पटी गेलो. जर तर मळ्याळम गुत्त आसलें जाल्यार कितें म्हणटालो बारीक खुशी जाताली. आमची भास म्हणटा आसतना आमकां खुशी जाता न्ही गे. भास एकवट येता भास सांगाता हाडटा. वय म्हाका भयणो पूण हांगा भास खंयची जावन आसली पवित्र आत्म्याची भास. म्हाका भयणो भास आमकां एकवट येता भास सांगात हाडटा. आनी ती भास थंय आसली खंयची पवित्र आत्म्याची भास. ती भास कितें तें बोगसाने काकलूत दया बारीकपण नातलें न्ही. म्हाका भयणो पवित्र आत्म्याची भास कितें मोग दया काकलूत बोगसाने. आनी ही भास खंय आसा थंय पवित्र आत्मा आसा. पवित्र आत्मा कडेन ही भास आसा. जर तर हें ना जाल्यार आमी चिंतीचे आमी पवित्र आत्म्याच्या हजरान ना. पवित्र आत्म्याची सकत मागोवं ना. त्या खातीर पवित्र आत्म्याची भास ही जावन आसा. आनी आखरेक आमी पळयता ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयता ते समेस्त गलिल्या घर नेवे. कितले जाणां इस्रायला गेल्यांत ओके आमी उट्टू गेल्या न्ही गे. आनी कोण गेल्यांत गे मस्त जाणां ओके तुमी गेल्यांत. इस्रायल गेल्यार पळोवंक मेळटा ते गलिलिया सरोवर ओडलो न्ही तो दर्यो न्ही एक सरोवर तो
साधारण व्हड आसा पूण व्हडली सिटी न्ही घरां येनात एक विलेज टायप पूण गलिले घर म्हळ्यार कितें हांगा त्या गलिल्याच्या सरोवरांत मस्त तरेचें काम तांचें कोणाचें आनी हांकां पळोवन वीज मीस जालें कोण बुद्धवंत ते जुदेव कित्याक हे देवाचें उतर धैर्यान प्रगटतात मात्र न्ही हांकां जानवाय खंय तावन आयली ऑर्डिनरी पीपल इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेज त्या खातीर मगाचे बोबयनो देव कोणा वापरता आमकां कळीत ना खंयच्या व्यक्तीक सामान्य व्यक्तीक देव विसरून करता त्या खातीर मगाचे बोबयनो हांवें सांगचें आसा खंय गेल्यार वोकेशनल फॉर्मेशनाक देव आपयता कोणाक दोन व्यक्तीक कोण एकल्याक देवान विसरून काडला आनी एकल्याक कोणाक डिझायर आसा पूण उरलें सकट दुसरें एक देवान विसरून काडूंक जाय देवान विसरून काडूंक ना जाल्यार जायना एक देवान विसरून काडूंक जाय दुसरें डिझायर आशा आसूंक जाय जायते पटी कितें जाता देव विसरून काडटा पूण आवय बापूय वा कोणी दुसरी येवन ती डिझायर दंपून दवरतात थोडी डिझायर आसता पूण देव विसरून काडना पूण दोनी आसूंक जाय तेच ना खंयचो व्यक्ती जावं सामान्य व्यक्ती जावं नावार्थी व्यक्ती जावं पूण देव विसरून काडटा कशें पेद्रूक आनी सांगातेला गालेल्या घरां विसरून काडलें गे तशें विसरून काडटा आनी ह्या लोकांक पळोवन तो लोक कितें जालो शर्मलो आनी वीज बीत पावलो वय मगाचे बाबूयनो उबे रावया सकड आमी उबे रावया देवाचें उतर आमी आयकलें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता एक रितीची विशेष सकत पवित्र आत्मो जावन आसा कुरपेन भरलेलो पवित्र आत्मो आमकां कुरपेन भरता उजवाडान भरता आमचे दोळे दांपे हात उक्ते करया मगाचे बाबूयनो ही पवित्र घडी ती आमचे हात उक्ते दवरया म्हजें जिवीत एक गडबर मोती काडया चिंत्या कितें तें आसचें आमचें तें उणेपण पळय तें समर्पया तो पवित्र आत्मा बरें करतलो आमकां आपुडून दी मागया जावं पुरो म्हणजे तें आसो काळोख म्हणजे तें आसचें अंधकार वायट चिंतप वायट बोगणां वायट वाट्यो कितें आसा कितें आसा जाल्यार तें ह्या जागेंत पाटयत आसतना हे पुणशेतान पाटयत आसतना बरें जावचें खातीर मागया आमचे हात उक्ते करया विशेश रितीन काकलूत मागया कशें जेजू पवित्र आत्मो तो उजवाड जालो कशें पवित्र आत्मो काकलूत जाली दया जाली कृपा जाली सकत जाली तशी आमकां ती जावचे खातीर आमी बदलूंक जाय मागया